एका ट्रॅकिंगेक गेल्ली 40 स्टुडंट्स खंय तरी ती एट द रिस्क आशिल्ली आनी मॅडम काल जी भुरगे 47 गेल्ले पळय ट्रॅकाक आनी रिस्काचेर आसले कित्याक आमी पळयलां की टिचरी जी आसा ह्यो कितें करता की पेरंट्सा कडल्यान बरोवन घेता की तुमी तुमच्या रिस्काक धाडटा म्हणून कित्याक काल पळयलां की येल्लो अलर्ट आसतना पासून भुरग्यांक रिस्क घेवन गेल्ले फाल्यां सकाळीं जर कितें अपघात घडलेलो एका भुरग्या कडेन जाल्यार हेची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेवपाचो मॅडम. फर्स्ट ऑफ ऑल येल्लो अलर्ट आसतना व्हडले डेंजरस जाग्यांचेर इस्कॉलांनी व्हरचें न्हू. तेच एसएफएक इस्कॉलान न्हू. आय वूड रिक्वेस्ट इट इज कॉमन सेन्स. हें कॉमन सेन्स की भुरग्यांचें लायफ इज एट स्टेक. आनी हांवें आयकलां थंयसर त्या जाग्यार वचपाक दोन रिवर्स यू हॅव टू क्रॉस अँड गो टू दॅट प्लेस. कसले हे स्टडी टूर आसता आमकां खबर ना. आय वूड रिक्वेस्ट the headmaster and this to bring study tour पावसाच्या दिसांनी करूंक जाय जाल्यार आमचे गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटार भुरग्यांक दाखोयात थंयसर कोहे आमचे लोक गार्बेज सेग्रिगेट करतात ते एंड हाव गार्बेज ट्रीट करून थंयसर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जाता. दीस इज वॉट वी हॅव टू शो स्टडी टूर म्हणटा तो सारको असो पावसाच्या दिसांनी हे डेंजरस जाग्याचेर वचचें न्हू. व्हरोंक जाय जाल्यार मार्च एप्रील मे वेन इट डजंट रेन यू कॅन टेक देम. हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या वालपय मामलेदार who took all the efforts to see that fire force was there, the full police personnel were there to rescue our students. आमची भुरगीं एक अपघात जाल्लो मागीर रडोन फायदो ना. आय डोंट नो वॉट स्टडी टूर इट वॉज एक्झॅक्टली. पूण आमचो रिक्वेस्ट आख्ख्या गोंयच्या इस्कॉलांक आनी आय एम शुअर CM हॅज डायरेक्टेड देम की पावसाच्या दिसांनी व्हडल्या वॉटरफॉल्स ना जाल्यार व्हडल्या जाग्यांचेर व्हरचें न्हू वे यू पुट द लायफ्स ऑफ आवर चिल्ड्रन एट स्टेक. आनी आमी पेरंट्सां जेन्ना ती फॉर्मां सायन मारतात बाबा इट इज मिन्स इफ एनीथींग हॅपन्स इस्कॉलाची रिस्पॉन्सिबिलिटी न्हू म्हणून कित्या भुरग्यांक तुमी हूंय धाडटा ते खबर काडात. येल्लो अलर्ट काल आनी आमी धाडटात खंयच्या तरी वॉटरफॉला कडेन आनी थंयसर व्हडलो पावस पडलो आनी मागीर आमचे सगळे खरेंच देव बरें करूं म्हणटा आमचे सगळे फायर फोर्स येयले आनी ते सगळे आमचे पुलीस पर्सनल फ्रॉम वालपय ज्युरिडिक्शन केम and help our kids there to come out from that danger. कितें जाल्लें जाल्यार आमची भुरगीं आमकां हांगा. सो हांव हेजेर only request the school authorities not to take the students during rainy days at these risky spots. मॅडम आणि एक प्रश्न इस्कॉलाचो टॉपिक येयलो म्हणून हो प्रश्न मॅडम की आमी पळयलो की ह्या दिसांनी